टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। 18 डिसेंबराक 15 हुतात्म्यांचो करतले भोवमान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। गांवचे प्रश्न करात सुटावे ना जाल्यार मायनिंगेचेर दितले धडक, मुळगांवच्या लोकांची शिटकावणी। मुळगांव पंचायतीन दिले वेदांता कंपनीक निवेदन। थिये कमुदिदारीचे मतदान प्रक्रियेत घोळ, 4 गांवकारांचो आरोप। वळखपत्र आसून लेगीत मतदान करपाक दिले ना, 50 गांवकारांनी मतदानाचेर घालो बहिष्कार। काँग्रेसीत असताना 2020 राम नाम सत्य हे म्हणीत मार्गायाड केल्ले आंदोलन प्रतिमाक पडले म्हारग। मडगांव पुलिशेन घेतले ताब्यात, म्हजे आड कटकार असताना प्रतिमाचो आरोप। गोय क्रिकेट संघटनेच्या कामात पारदर्शकता जाय म्हणून सांगप्यांनी दिवचो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। संघटनेचो अध्यक्ष विपुल फडकेची मागणी। आणि सुलेमानाक पळून वचपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण। सुलेमानाक हुबळींतल्यान पळपाक मजत करपी दुबावितोकूय अटक। आता खबरो विस्तारान। गांवचे प्रश्न सुटावे करपाकडेन ताकतिकेन लक्ष घालात ना जाल्यार मायनिंगेचेर धडक दितले अशी शिटकावणी मुळगांवच्या ग्रामसंस्थांनी दिल्या। मुळगांव पंचायती वतीन तशेंच निवेदनूय वेदांता कंपनीक दिला। गांवचे प्रश्न सुटावे जायनात जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी मुळगांवच्या लोकांची भुमिका आसा। मायनिंग लिजांतल्यान मुळगांवची देवळां सयत घरादारां, शेताबाटा आनी सैमीक उदकास्त्रोत भायर काडात। शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय दियात, उद्ध्वस्त जाल्ली तळी नितळ करून दियात अश्यो लोकांच्यो 15 मागण्यो आसात। गांवचे प्रश्न सुटावे करिना जाल्यार मायनिंगेचेर धडक दितले अशी शिटकावणी मुळगांवकारांनी दिल्या। मुळगांवचे पंचायती मार्फत जे आमचे मायनिंग इश्यू आहेत, हे मायनिंग इश्यू आम्ही कलेक्टराकडे कितलेशे 3 काय 4 फावटी मिटींग घेतली, पण टील डेट मेरेन कंपनीन आमचे एकूय डिमांड फुलफील करूंक ना। फॉर एक्झाम्पल आमचे जे लिजांची घरां असली ती काडा म्हटलेली, नायट शिफ्ट आहा ती बंद करा म्हटलेली, जे आमचे कॉम्पेन्सेशन आहा ते दिया म्हटलेले, पण हेजेर तेंच्यांनी अजून मेरेन आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिवंक ना। तेन्ना पंचायतीन आमी परत एक तांकां वेदांताक लेटर केल्ले आसा आनी 15 दिसाची मुदत दिल्ली आसा। ह्या 15 दिसा भितर जर आमचे जे कितें डिमांड्स आनी आसा ते फुलफील ना जाले जाल्यार गांवचे लोक जे आसा ते बाय फोर्स म्हणजे गांवचे लोक हे मायन बंद करपाचे तयारीन आसा। आनी म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा सरकाराकूय आनी किंवा त्या वेदांता कंपनीच्या ऑफिसरांक की हे जे प्रकरण चिगाळच्या पयलीं तुम्ही बेगीतल्या बेगीन आमचे जे प्रश्न कितें आहा ते बेगोबेग सॉल्व करचे आनी आमकां न्याय दिवचो, इतलेंच आमकां तर्फे जे आम्ही निवेदन दिला ते विदिन 15 डेज जर आमचं ॲक्शन घेना मायन किंवा सरकार जाल्यार गांवांतल्या सगळे शेतकरी ज्या वयर वचून मायन हाडयतात। आनी आमी पयलीं एक मिटींग घेवन ठरयल्लें आसा की 15 दिसाचो तांकां एक मुदत दिवन आमी फुडले स्टेप घेवपाक रेडी आसा। निवेदन कोणाक निवेदन आम्ही पंचायती तर्फे मायनिंग दिला, वेदांता डिप्युटी कलेक्टर दिला, मामलेदार दिला, आमदार दिला आणि कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा मायनिंग डिपार्टमेंट ते पर्यंत निवेदनां दिल्ली आसा। आणि ही आमची म्हाका दिसता 3rd टायम आमी दिता। पयलीं आमी दिल्ले तेजे उपरांत 2 मिटिंगूय जाल्ल्यो डिप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आनी कांयच आमकां आजून पर्यंत न्याय मेळोंक ना। सो आमचे जे कितें डिमांड आसा ते बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी सॉल्व करचे आनी लोकांक वयर येवपाक मजबूर करचे। गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान तुकाराम सावंत। थिवी कमुनिदादीच्या मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप 4 गांवकारांनी केला। वळखपत्र आसून लेगीत मतदान करपाक घेवन नाशिल्ल्याचो आरोपूय ह्या गांवकारांनी केला। आपले पॅनल वेचून हाडपा खातीर कांय जाणांनी हे कटकारस्थान रचिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केला। 50 जाणां परस चड गांवकारांनी कमुनिदादच्या ह्या मतदानाचेर बहिष्कार घालो। थिवी कमुनिदादीच्या मतदान प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप 4 गांवकारांनी केला। वळखपत्र आसून लेगीत मतदान करपा खातीर केंद्रात प्रवेश दिवंक नाशिल्ल्यान गांवकार तिडकले।
आपले पॅनल वेचून हाडपा खातीर कांय जाणांनी हे कट कारस्थान रचिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. मजगतीं 50 जाणां परस चड गांवकारांनी कोमुनिदादच्या ह्या मतदानाचेर बहिष्कार घालो. ह्या मतदान प्रक्रियेत व्हडलो घोळ जाल्लो आसा. मतमेजणी लेगीत सारकी करूंक नाशिल्ल्याचें गांवकारांचें म्हणणें. I'm a Gaonkar of TV. I was a president in 2013 to 2016. Again, I was elected the president unopposed in 2016 to 2019. Again, in 2019, I was elected as president in 2021. And then in 2021 till present, with the present committee, I was the vice president. But I resigned in 2022 because I was not happy with the way the present committee was functioning. So today when I came for election, suddenly Maka Sangla ki you don't have the right to vote. And I saw from the list माझे नाव पेनान कोणी strike केला. So I asked the मामलेदार who's there, Dheeraj Banawalekar, on what grounds you are telling me that I don't have a right to vote? तो अंत तुझे नाव कट केला. So I said, काय कट करूया आता? Don't I have a right to vote? Every citizen of the country has a right to vote. तो म्हणाले, you are the administrator of Komnidad. I said, but the administrator of Komnidad is not here right now. Now you are not telling me to vote. Every criminal in the country also has a right to vote, whether it's ballot vote, postal vote or whatever. So he has disallowed me to vote, and I'm going to take this up with the administrative tribunal because on what grounds they can disallow a person from voting just because they found that I talk, I question them and all. Committee doesn't want me to come inside because I may object, I may make noise, try to object to what they are saying and all that. So they have identified certain people who they don't want inside and struck their name, and the names are struck. Now I can see the list. There's a list of 1700 गांवकार्स. तिथले आमचे नाव माझे नाव कट केलेले पेनान हांवें दाखय म्हणल्यार तो पेजी गुणा दाखयता पळय तुजें नाव आहा. हांवें अशें हिसके राव तूं म्हाका वळखना. ही सगळं जाणार बाबा तूं प्रेसिडेंट आसला पण हांव कितें करूं तुजें नाव कट केलेलें आहा. सो दॅट्स वॉट आय एम व्हेरी डिसअपॉयंटेड बिकॉज आय हॅव अ रायट टू वोट. We had put a letter in the administrator of Komnidad saying that matriculate book has to be checked when you're taking the IDs. I'm seeing people just writing the name and entering inside. How do you identify who's a Gaonkar and who is not a Gaonkar? They have got IDs. I don't know whether the IDs are true or false because you're required to check the matriculate book. I feel that this should have been done. That's why my brother put an application also. लायनींग रावला कितलो वता रावन आनी फूल एंड ओल्ड म्हणून आमकां इतलो उबें रावंक जायना. हेल्थ ऑल्सो इज देर. आय कांट स्टँड फॉर अ लॉंग टायम. सो आय वेंट होम. आतां एका वरान करता येयला गेट बंद. After like 3 hours we stood over here. रावन आमी गेले हांव. म्हणजे आता तुमकां कितें गेटी बंद केल्या? गेट बंद जाता. टायमींग दिल्लो तुमकां कितल्यांक एंटर करता? टायमिंग पयलें 10:30 सांगलेलें लायक दॅट टायम वी केम 10:30 आमी शॉप येयना लायक रात्री लायक 12 o'clock आमी गेल्या मागीर. सो आतां पोत्ते येना फुडें तुमकां घेयना. घरा कडेन काम आहा न्हू. घरा कडेन काम केलां आनी येयला सो आतां तुमकां घेयना. ते अलाउड केना. ओके. सो तुमकां आतां वोटिंगेक चान्स ना न्ही परत? त्याला भितर अलाउड करून ओटीपी चान्स ना नॅचरल. म्हणजे गांवकार असल्यार फायदो ना. The elections were a joke. Yeah, please tell. The counting was incorrectly done. The standing members also were disqualified without giving a reason. All the members also involved. It's a total fraud. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. काँग्रेसीत आसतना 2020 राम नाम सत्य हे म्हणीत मार्गायाड आंदोलन केल्ले खातीर मडगांव पुलिशेन प्रतिमा कुतिनोद ताब्यांत घेतली. म्हजे वांगडा आंदोलनात आशिल्ल्यो अर्द्यो बायलो आयज दिगंबरा वांगडा भाजपात गेल्यात. तांकां नोटीसी काडल्यो काय आपल्याकूच टार्गेट करतात असो प्रश्न प्रतिमान विचारला. आनी कितें राम नाम सत्य हांवें कितें म्हणिल्लें? रामाचें नाव सत्य म्हणून हांवें रामाक गाडयो मारिल्ल्यो. हांवें खंयच्या देवाक केन्ना गाडयो मारल्या? फॉर मी ह्युमॅनिटी नॉट रिलिजन. आतां म्हाका खबर ना काल हांव म्हापसा वचून त्या भुरग्याची मॅटर घेतली म्हणून त्या भुरग्याक मायनराक मारले म्हणून ताजेर उलयले म्हणून. इट हर्ट्स बिकॉज दीस वॉज नथींग. पेट्रोल म्हारग जाल्लें. पेट्रोल म्हारग जाल्लें आनी गरिबां कडेन जे बायक घेतल्या लोनाचेर ते बायक त्यो कुसताल्यो. लोक येवन हांव सांगताले प्रतिमा मॅटर घे. पेट्रोल जालां कितले 100-150 म्हणून. हे अच्छे दिन मोदीचे. आनी तेन्ना पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून हांवें घेतले बायलांनी. आनी इट वॉज नॉट ओन्ली प्रतिमा. टुडे हाफ ऑफ द लेडीज हू वर देर महिला काँग्रेस मडगांव ब्लॉक आर दिगंबर इन बीजेपी. वाय तांकां नोटीस धाडूं ना? दे आर ऑन द फोटोग्राफ्स. They are shown going with me saying राम नाम सत्य. आणि हांवें कांयच करूं ना. मटकी बीन फोडूं ना. ते फॉर्मेलिटी करूं ना. हांवें फक्त म्हणला राम नाम सत्य. राम नाम सत्य. रामाचें नाव ट्रूथ. आनी हांवें खंयचेच स्ट्रेस पास करूं ना. वी वेंट फ्रॉम ओल्ड मार्केट वॉकिंग टू द साऊथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट. आय डीड नॉट इवन क्रॉस द सेक्युरिटी आशिल्ली थंय केला. आमी लासूं बीन कांय ना. राम नाम सत्य म्हणलें तितलेंच. आनी मागीर ते दवरला. प्रोटेस्ट केला. ताजे फुलां घातल्या आनी मागीर आमी बायक घेवन गेल्या. पूण तेच सांगता हो दिगंबर कामत आनी दुसरे आमदार जेन्ना ह्या आशिल्लें रिजनल प्लॅन काशाव घेवन आमचे क्रिस्तांवांचे काशाव ब्लॅक कलर काशाव घेवन क्रॉस करून
रेस्ट इन पीस म्हणून ते भोवले आख्खे पणजे आझाद मैदानात तांकां कित्याक नोटिसीस ना रे तांचेर कित्याक नोटिसीस ना हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज म्हणून ऑर कॅथलिक्स म्हणून हांगाच कित्याक डिवायड करतात हियर समथींग नो पोलरायझेशन चालू जाल्लें आसा आमी गोंयकार आमी सदांच क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू सदांच हात घालून भोवल्ले आसा पूण हांगा खंय तरी दिसता पळय तांचें नाटक पळयलां हांवें म्युन्सिपालिटी कडेन केलां तें बांगलादेश जालां थंय आनी हिंदू खत्रे में म्हणून तुमी कितें हांगा डिवायड करूंक सोदतात मडगांवचो आमदार नाशिल्लो पूण मडगांवचे सगळे आमदाराचे रायट हँड आशिल्ले इन्क्लुडींग द चेअरपर्सन आनी उल्हास तुयेकर आमचो नावेलीचो एमएलए अरे लज मरे तुका आमचो एमएलए तूं यू नो हाऊ मेनी तुका सगळे वोटर्स लागतात हाऊ मेनी पर्सेंटेज ऑफ आर कॅथलिक्स आर देअर इन नावेली यू नो हू आर सपोज टू बी युअर वोटर्स तूं थंय रावता आनी हिंदू खत्रे में इट इज अ शेम हांव भिना रे अजून पळय म्हाका अरेस्ट केला भिना सो लास्ट सांगता हांव दिस इज सम पोलरायझेशन गोईंग ऑन दिस शूड नॉट बी देर आमी गोंयकार सदांच एकठांय सदां मोगान रावल्ले आसा दॅट युनिटी आमी दवरपाक जाय गोंयकारांक सांगता डोंट गेट कॅरीड अवे विथ सच लीडर्स हू वॉन्ट टू डिवाइड अस ऑन कास्ट एंड रिलीजन दिस इज नथिंग राम नाम सत्य है एनी गुड इंटेलेक्चुअल हिंदू विल टेल that Pratima had not said anything and it was not insulting to any religion म्हणून गोंय क्रिकेट संघटनेच्या कामात पारदर्शकता जाय म्हणून सांगप्यांनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अजून दिल्लो ना तो कित्याक दिलो ना तशें तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशें जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके सांगता सचिव रोहन गावदेसायाक केल्ल्या आरोपांक फडकेन आयतारा जाप दिली आयकात ताचें म्हणणें आयज जर कोण रुल्स ऑफ बिजनेस फॉलो करना जाल्यार तेका हें सांगपाचें काम म्हाजें एज अ प्रेसिडेंट आय वॉन्ट द असोसिएशन टू रन स्मूथली एंड अकॉर्डिंग टू द रुल्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पण खंय ना खंय तरी हे रुल्स ऑफ बिजनेस कोण फॉलो करूंक सोदना आमी जेन्ना हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटा त्या टायमार म्हणटा की तुमी क्रिकेट चलोवंक दिना आतां रुल्स ऑफ बिजनेस बायपास करप ही क्रिकेट हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लबांक विचारूंक सोदता की हे रुल्स म्हटल्यार दीस इज लायक अ शील्ड फॉर अस दीस सेफगार्ड्स अस आणि these rules shield the Goa Cricket Association also against corruption and ensures that there is accountability and transparency in the association. So हे रूल बायपास करप आणि त्या रूल बायपास करतकूच आमी ऑब्जेक्शन घेवप हेचो मिनींग अशें न्हू की आमी क्रिकेटी कडेन ऑब्जेक्शन घेता आय एम व्हेरी सॉरी टू से दॅट हांवें सांगलें तशें रुल्स ऑफ बिजनेस काडून कचऱ्याच्या हितूर मारला कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो जायना आनी काल ट्रेजररान सांगलें की प्रेसिडेंटान कितें इशू आसल्यार आपल्या वांगडा डिस्कस करपाचें डेफिनेटली हांवें खूब फावटी ट्राय केला डिस्कस करपाक एवरी मिटिंगेन आमी जेन्ना पळयता की खंयचे खंयचे एक्सपेन्सीस जे आमकां खबरूच ना अशें जाला त्या टायमार आमी ते डॉक्युमेंट्स मागता आमकां आयज पर्यंत इतल्या फावटी डॉक्युमेंट्स मागले आमकां डॉक्युमेंट कोणूच दिना त्यांनी येवन सांगचे ट्रेजरान की आपूण डॉक्युमेंट दिला म्हणून गेली 2 वर्सां इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट अजून पर्यंत म्हाज्या कडेन येवंक ना हांव इंटरनल ऑडिटराक मेल घालीत आसा इंटरनल ऑडिटर रिप्लाय सुद्दां करिना ट्रेजरा कडेन म्हाका जर तो हांव आपल्या कडेन दवरल्यार तुका मागीर दिता 2 वर्सां ते मागीर केन्ना येवपाय ते म्हाका खबर ना मी हांव घरा वयतलो प्रेसिडेंट सोंपोवन तेन्ना म्हाका मागीर येतले आनी तेन्ना म्हाका दिसता घरा पावतले सो प्रेसिडेंटाच्या नात्यान जे म्हाका येवंक जाय डॉक्युमेंट्स ते डॉक्युमेंट म्हाका येयना मॅनेजींग कमिटीकूय येयना AGM जी 20 तारखेक जाल्ली त्याच्या पयलीं कितल्याशा क्लबांनी हे डॉक्युमेंट्स आनी हे तेंच्या कडेन डिटेल्स मागलेले तुम्ही त्या क्लबांक वचून विचारचे की तांकां डॉक्युमेंट्स प्रोवायड केला सेक्रेटरीन ट्रेजरान जाल्यार म्हाका दिसना कोणाकूच प्रोवायड केला म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे कोणाकूच ही आन्सर सुद्दां प्रोवायड करूंक ना पिळगांवचे शेतकार तशेंच कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या वेदांता कंपनीच्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर अजूनय तोडगो काडूंक ना हे विशीं आयतारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात खासा बसका आपयल्ली हे बसकेक आमदार प्रेमेंद्र शेट उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर पुलीस उपअधीक्षक जीवबा दळवी हाजीर आशिल्ले शेतकारांच्या विशयाचेर कंपनी वेवस्थापना कडेन उलोवप चालू आसा तशेंच कामगारांच्या सेटलमेंटांच्या विशयाचेर आयचे बसकेत कितेंच निर्णय जालो ना आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कामगार जे पिळगांव गांवचे किंवा रिटायर्ड वर्कर जे आसा जे कामाक रुजू जावंक ना अशा वर्करांचो प्रश्न सुटोव करपा लागून आयज बैठक आपयल्ली काही कारणास्तव तांकां वयचें पडलें ह्या मिटिंगेसून जे मिटींग जावचे पयलीं म्हणून विशय थोडोसो आमी हाताळ्ळो हेचो आनी काही गोश्टी आहात तांच्या निदर्शनाक हाडून दिले आयज मुख्यमंत्र्याच्या वतीनसून हांव सांगपाक सोदतां की जे 15 दीस पर इयर ग्रॅज्युएटी हांकां जी मंजूर जाल्ली पयलीं कामगारांक दिल्ली ती वाडोवन आयज 35 दीस पर इयर अशें माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची घोशणा केल्ली आसा ती एक्सेप्ट करपाची काय ना हे
थारावपाक लागून जो कामगारांचो गट कामा भायर आसा हे लोक थरयतले, तांचे बैठक जातली आनी तेन्ना तेज्या उपरांत आमकां ते सांगतले. आमची जी चर्चा जाली त्या चर्चेत आमी तांकां एक सकारात्मक विचार करून तुमी फुडें सरचे अशें एक आव्हान केल्लें आसा, जो माननीय मुख्यमंत्र्यान आयज फुडाकार घेतलेलो आसा की ह्या फुडाकाराक अनुसरून कामगारांनी हें मानचें आनी बेगींतल्या बेगीन हो आपलो सकारात्मक जो विचार आसा तो मॅनेजमेंटा कडेन किंवा सरकाराक कळोवचें आनी आपले जे लुकसाण जी जाल्लेलें आसा इथपर्यंत आपूण भायर उरलेले ह्या हेजी जी लुकसाण जाल्ली आहा ती करून घेवपाक लागून सरकाराची मदत घेवची. सरकार तांकां अवश्य मदत करपाक फुडें आसतलें. हणजुणा ग्रामसभा लावड म्युझिका विशयावेल्यान तापली. हणजूण वाठारांत मेगा इव्हेंट्सांक थळाव्यांनी पुराय विरोध केला. उपरांत ह्या विशयाचेर खासा ग्रामसभा घेतले अशें सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार हांणी सांगला. तशेंच हेर कांय विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. So, आमी म्युजिकाचेर against we love music. Goans are born with music and I am also a lover of music and I love to dance on music. So म्युजिकाचेर आमी against ना, बिलकुल ना against. But there is a limit. सगळ्यांकूय क्लबांक, डिस्को सगळ्यांक क्लब म्हणजे कितें आनी रेस्टॉरंट म्हणजे कितें. रेस्टॉरंटान सॉफ्ट म्युजीक आमी वयता म्हणजे रेस्टॉरंट व्हेरी सॉफ्ट म्युजीक आयकता आनी बसता जेयता खाता. हेच रेस्टॉरंट आसता पळय ती आतां कितें करता व्हडले स्पिकर लायता तांकां ओन्ली थोडेच म्हणल्यार 15-50 वॉटांचे वॉट्स म्हणटा पळय तेजे कितें लिमीट आसता. एज पर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां तो 15 पॉयंट आहा पळय तेजेर बरयलेले आसा. ओन्ली 50 वॉट्सांचे तेणी स्पिकर लावंक जाता कोणाक रेस्टॉरंटाक. पूण आयज काल कितें जालां 50 वॉटाचे लायना ते बियॉन्ड 100 आनी व्हडले रेस्टॉरंटान लायता. हे रेस्टॉरंटान लायता जाल्यार आनी व्हडले क्लब आहा ते कितें करतले हेच्या परस डबल लायता. आमी नॉट एगेन्स्ट अबाउट द म्युजिकाचे कांयच आमकां अगेन्स्ट ना. पत्तूच सांगता हांव तुमकां म्युजीक जाय आमकां बट लिमीट आसता. आनी गोवोरमेंटानूच इशू केलेले आहा 50 आसा पर डे 50 डेसिबल आहा पळय ते डेयाक आसा फॉर रेजिडेन्शियल आनी सायलंट झोनाचेर आहा पळय तेका आनी रातचे 45 डेसिबल आसा. पण ते तुमी काय ते नियम पाळा आनी कांयच म्हणना. आतां पंचायतीक सांगलें पंचायत सांगता FIR हाड पुलीस कंप्लेनाचें कितें आहा तें हाडून दिया. पुलीस सांगता पुलिसान फोन केले म्हणल्यार आमचे अंजुणचे पुलिसान सांगता जाल्यार ते वयता सायटीचेर कंप्लेन केले म्हणटा पूण तांकां आयकयना. पूण कित्याक आयकयना त्या टायमार ते बंद करता. पुलीस दिसले लायटी पेटल्यो येयल्यो बंद करता. मेगा इव्हेंटाचे आसले तो मेगा इव्हेंटाक लोकांनी थोड्यांक अपोज आसले पूण थोडे लोक ताका फेवरूय करता. हांवेंय म्हाज्या वाटेनूय तांकां सांगलें की ते इव्हेंट थोडे जाता ते कवर जातात. सो लोकांनी सगळे एकामेका धंद्याची सजमन कितें तें करपाचें. सो ते आतां थोडे ती कन्विन्स जाला पूण तेंचे रोडांचे प्रॉब्लम हे प्रॉब्लमा खातीर ती फेस करता. सो तेंची मिस्टेक ना कोणाची पूण सगळ्यांक ते घेवन आमी एक स्पेशल मिटींग करया म्हणून सांगला ताका. तेंच्यांनी फुडें जर कन्वे केले जाल्यार आमी करतले. सांगले जाल्यार आमकां जाय. ओके. न्यू एक क्लब आहा क्लब न्हू एक्चुली तेणेन तशें घेतला रेस्टॉरंट म्हणून पूण स्पॉटार तेंच्यांनी क्लब बांदला ते तेंचे सायडीक शेजारी आहा ते म्हणटा फाल्यां तेजे प्रॉब्लम जावंक शकता पार्कींग ना हें ना. ताका सांगलां आमी नेक्स्ट वीक वील हे इन्स्पेक्ट आनी कितें आहा ते तांकां मागीर सांगता फुडें इन्स्पेक्शन काडटा. नुये वाठारांत भरपूर प्रमाणात पडीक जमीन आशिल्ली. ही जमीन सोडून डिसेंबर 2023 ते आतां मेरेन नुयेच्या शेतकारांनी सुमार 50,000 चौखण मीटर पडीक जमीन लागवडी खाला हाडल्या. दर वर्सा सुमार 1 एकर पडीक जमीन लागवडी खाला हाडपाची आमची मोख आसा अशें नावेलचो थळावो एव्हर्सन विल्स हांणी सांगलें. फेलो लँड जे पळय आसलें इतले वर्सांचे मोर दॅन 20-25 इयर्स की आमी तें लास्ट इयर प्रयत्न केलो फार्मरांक घेवन की आमी एक खंय तरी स्टार्ट करया. आनी गेल्या त्या वर्साक 2 हेक्टर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. ही उमेद पळोवन गेल्या त्या वर्सा हार्वस्ट बरो जालो आनी शेतकऱ्यांक जे पळय कोणें रोयल्ले तांकां इतली उमेद जाली ते म्हणपाक लागले दुसरे फार्मरांकूय सांगया आनी दुसरे फार्मरांनी उमेद घेवन तेय कॉपरेट जाले आनी प्लस हे फावटी आमी आनी 3 हेक्टर कल्टिवेशनाचेर घालपाक प्रयत्न केलो आनी ट्रान्सप्लांटेशन चालू आसा. म्हणटकीर 2023 डिसेंबर to 2024 December 50,000 स्क्वेअर मिटर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. ही एक व्हडली गजाल आनी सगळ्या फार्मरांनी आमच्या वांगडे आहा बरी
बरो सपोर्ट दिवन बरी उमेद दाखोवन हे नुवेचो गांव जो पळय आहा हो परत कल्टिवेशनाचेर हाडपाक तांणी हो प्रयत्न केलो. पूण कितें आसा एक वी वॉन्ट टू ब्रिंग द फार्मर्स बॅक टू द फील्ड. 50,000 जमीन परत कल्टिवेशनाचेर येवप म्हणजे मॅकनायझेशन आसा पळय तें वाडटा, एम्प्लॉयमेंट वाडटा, बिजनस वाडटा, प्रोडक्शन वाडटा, एनवायरमेंट सेफ जाता. सायडीन पळय आतां कितले निवळ दिसता ते बर्ड्स दे आर किपींग द एनवायरमेंट क्लीन. कित्याक आमी तें आतां निवळ करून दिता. हे आतां सेकंडरी स्कॅवेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट. आनी ही एक आमकां उमेद आनी आमचो एक रिजॉल्व आसा की एवरी इयर आमी एटलिस्ट मिनिमम 1 हेक्टर फेरो लँड आयडेंटिफाय करून तुवें ते परतून कल्टिवेशनाचेर हाडचें म्हणून आमचो एक निर्णय केल्लो. ब्रॉन्झबॅक ट्री स्नेक म्हळ्यार नान्नाडो ह्या सोरपाच्या प्रजातीचे वेस्टर्न पश्चिम घाटात अस्तित्व आशिल्ल्याचे संशोधना उपरांत सिद्ध जाला. गोंयांतल्या एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या सहकार्यान गुजरातांतल्या हर्पेटोलॉजिस्ट ह्या संस्थेन केल्ल्या संशोधनात ह्या ब्रॉन्झबॅक सोरपाच्या अस्तित्वा फाटले गुबीत पयस सातना सोरपाच्या प्रजातीच्या मानांकनाची पूर्तताय लेगीत जाल्या अशी माहिती अमृत सिंग हांणी दिली. आयज आमी जे ह्या आसा पळय ह्या ब्रॉन्झबॅकाचे रहस्य जे आहा ते हे करपाक लागून तेजेर पब्लिश जे आसा ह्या हेजेर जे आसा कितें आसा खंयचे हेजे सायंटिफीक पेपर आसता आनी तो सायंटिफीक पेपर जे आहा पब्लिश केल्ला नोव्हेंबर 2024 एडिशन ऑफ टेक्नोपॅनिका म्हणून जे मॅगझीन जे आसा ते वर्ल्ड वायड ते जर्नल आहा जे एशिया बायोडायवर्सिटीचे ते जर्नल आहा ते छापले वयता आनी ते एक मानांकीत म्हणजे ते एक वर्ल्ड वायड तेजे एक हे आसा तेजो एक वेट आसा आनी तेका लागून आमी एक भाग्य म्हणटा की आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडा तर्फे आमी जे आसा आमचे जे स्क्वॉड आहा आमचे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी सुद्दां हे हेल्प करून ह्या सापाचे बद्दल म्हायती जी आहा ती जगाक कळयली की हो साप आसा आनी सायंटिफिकली तेजे जे आसा पळय तेका पयलीं जो आसलो तेका डेंड्रोलॉपिस ट्रिस्टिस म्हणून आसलो. सो आतां जो हे केल्लो आसा हो साप जो आसा तेजे DNA बी सगळे हे केल्लेले आसा आनी एक्चुअली कॉमन ब्रॉन्झबॅक म्हणून तेका म्हणटालो पूण तो आतां वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झबॅक हो वेस्टर्न घाटान मेळटा म्हणून तेका लागून म्हणजे गुजरात पासून ते आमच्या कर्नाटका पर्यंत केरळा सुद्दां मेळटलो. सो त्या भागांतल्या पासून ह्या भागान हो साप जो आसा तेजे सायंटिफीक जे आसा तेजेर आमी सांगले की दाखयलेले विश्लेशण केल्लें आसा. दुर्गेणी दार बांदण्याक कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत मोलेच्या दिकेन वचपी दुचाकी वेले दोगूय भाव जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. कार चलोवप्याचो दोळो लागिल्ल्यान चुकीच्या दिकेन आयलो ताका लागून गाडयेची आनी दुचाकीची समोरासमोर टक्कर जाली. आमी दारबांदोडे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी दुर्गिणी तातोडे हांगा म्हणटा थंय एक्सिडेंट जालो 8 सुमार आनी त्या एक्सिडेंटाक जो रायडर आसलेलो आनी जो तेच्या फाटल्यान भरलेलो तोय हांगा जखमी जाल्लो आसा आनी तेका हॉस्पिटला खातीर उजवां पयलीं व्हेलो आनी उजवांच्यान मागीर तांकां बांबोळे पावयल्ले आसा. ताच्या पांयाक मार लागलेलो आसा आनी जो एक्सिडेंट जाल्लो जो रायडर आसा तो मोले सायडीच्यान वयतालो आनी जो फोंडे वचपाक एक गाडी वयताली दोगांचे भितर टक्कर जाली सकाळी आनी बरीच मार लागलेली आसा. तेन्ना ताका जे रायडर आसा तेजे पांयांक चड मार लागले म्हणून ताका हांगा हॉस्पिटलांत आसा. तेजें नांव आसा मुक्सूद खान आनी सादीक. हे दोगांय वयले ते वयतना गाडयेक एक्सिडेंट जालो. मदत टी खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. घाणेरें उदक कोणेच नाल्यान सोडचें न्हय अशें आवाहन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी मडगांव आनी फातोर्डेकारांक केलां. उदका स्रोत खात्यान कायद्यान बदल केल्या. घाणयारें उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मंत्री शिरोडकार हांणी दिली. सुटी पण तरी आसतना दिगंबर कामतीन 2 दीस पयलीं जेन्ना फोन केलो की अशें आसा ताचे कडेन कानाल जो आसा पळय किंवा नाला जो आसा तो रिपेर करपाक जाय आशिल्लो. हांवें नॉर्मली हांव केन्ना कोणा ना म्हणना त्यामुळे हांवें म्हटलें येता अशें आनी येवपाचो दुसरो उद्देश आसा तो म्हटल्यार कितें अजून कितें कामां आसल्यार ती पळोवपाक मेळटा आनी दुसरें म्हटल्यार आमी खंयचें काम करतात तेंय काम लक्षांत येता आनी त्या नुसार ह्या नाल्याचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखार 15 दिसां भितर सुरू जातलें. कॉन्ट्रॅक्टर जो आमचो आसा पळय न्ही पूण कॉन्ट्रॅक्टर आस्को म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आयला तो कॉन्ट्रॅक्टर हें काम सुरू करतलो. एक आमी फाटले 2-2.5 वर्सां करीत आयला तें म्हटल्यार अशें ज्या जाग्यार खंय अशें फ्लडींग जाता ते मागीर मडगांव आसूं म्हापसा आसूं किंवा आमचे पणजे आसूं ज्या जाग्यार फ्लडींग जाता पळय न्ही थंय WRDन आपले पद्दतीन जे उपाय करपाक जाता ते उपाय केले आसा. फॉर एक्झाम्पल पणजे सारकेल्या नेविगे नगर म्हणटा पळय न्ही थंय सारकें फ्लडींग जाता. आतां फाटल्या गेल्या वर्सा पावसाचे पासून थंय फ्लडींग ना
कारण ते पंपिंग स्टेशन तयार केलें आनी त्यामुळे जें उदक जें आसा पळय न्ही तें एक क्रीक आहा पळय न्ही कदंबा बस स्टँडाचेर त्या क्रिकान उदक वता अशे पद्दतीन ज्या ज्या जाग्यार नाला आमकां दुरुस्त करपाक जाय. दुसरी मात एक म्हजी विनंती सगळ्याकच विशेश करून मडगांवकार फातोरकार हांकां की नाला भितर आमचे वेस्ट उदक वचपाक जाय ही आमी काळजी घेवपाक जाय. ही आमी काळजी घेवंकूच जाय. ऑफकोर्स आतां WIDन आपलो कायदो थोडोसो बदललेलो आसा. जे पद्दतीन अशे वेस्ट वॉटर बी सोडटात किचनाचे नंतर आमचे बाथरुमाचे किंवा संडासाचे उदक बी सोडटा बी न्ही तांकां पनिशमेंट दिवपा संबंधी कायदो केल्लो आसा आनी ताची कार्यवाही मुखार सुरू जाता. पूण म्हणजे कशें आसता सार्वजनीक मन तशें आसपाक जाय म्हणजे पब्लिकाचें मन तशें आसपाक जाय की आमी बाबा हें घाण उदक व्हाळा भितर जरी सोडचें नाशिल्लें. आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय गोंया भितर जितलो पावस पडटा ताचो आमी पुराय वापर करप आनी वापर करता आसतना हे आमचे नले नाला जे आसा पळय व्हाळ वगैरे आमी जे म्हणटात ते आमी बरें सांबाळपाक जाय. म्हजे हेजे प्रमाणे हांव मानता की दीज आर द आर्टरी जशें आमच्या शरिरा भितर जशे आर्टरीज आसा तशें एखाद्या शहरांत एखाद्या गांवांत जितले व्हाळ आसात पळय न्ही 3, 4, 5, 6 व्हाळ आसा पळय ते सगळीं सांबाळपाक जाय जेणे करून आमकां फ्लडींग वगैरे भाग जो आसा तो जावचो. आज बाबतींत आमी तांकां येवपाची संदी दिली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.